प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 5वा विसवोर बोड 13 ते 16 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 13 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुम्ही प्रितमेचे मीठ, पण मिठाची खारसाण बिगडल्या जाल्यार ते कित्याक उपकारतले? ते फकत भायर उडोवचे आनी पांयां थोडा मुस्तूचे आनी कित्याकूच उपकारना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदिल्लें एक शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसता सगल्यांक तिचो उजवाड पडोवंक ती एका पेडार दवरता. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापायक मनशांनी वाकाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांच्या मुखार पडजोरून दी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां मीठ आनी उजवाडा वयर शिकोवन दिता. आमी सगळीं जाणो की आमकां आमच्या जेवणान मीठ घालिना जाल्यार तें आमकां तें घोस्ताक लागचें ना, पयशी लागतली. आनी मिठाची एकदम गरज आमच्या जेवणाक. तेच भाशेन आमी जाणो उजवाड कितलो गरजेचो आमकां. आमी काडोखान आसत जाल्यार आमकां बेगीन उजवाड जाय, कित्याक उजवाड ना जाल्यार आमकां फुडें दिसना आमी खीम येता तें कितें कोत्ता हांव तें. म्हणटच मिठाची आनी उजवाडाची आमकां एकदम गरज. आनी आयज जेजू म्हणटा, जो कोण ताजेर बावाट दवरता, जो कोण ताजो पाटलावदार जाला, जो कोण आपल्या राजवणकेन एक शीस जाला ताजो, तो म्हणटा तांकां म्हणटा तुमी मीठ आनी उजवाड ह्या संवसाराचे. कित्याक गाय आमकां म्हणटा मीठ आनी उजवाड? भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो देवाचें उतर म्हणटा, तो म्हणटालो की हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. भाव भयणीनो, आमी जाणो चोंद्रीम हा, सुर्या हा, आमकां पणटी हा आनी त्याच्या वरवीं आमकां उजवाड मेळटा. पूण जेजू म्हणटा ह्या संवसारान की हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. कित्याक काय ताणें म्हणलें आनी कित्याक काय तुका आनी म्हाका तो म्हणटा आमी मीठ आनी उजवाड? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी आमकां देवाच्या उतराची कसलीच खबर ना, जेजून कितें केलां तें, ज्या भाशेन तो खुर्सार गेलो आमचे पासत ताणें सगळीं पातकां घेवन आमचें मरण मेलो, आमकां ही खबर ना. आमी पातकान बुडून आसा. आमी आमच्या पातकान इतलीं बुडल्या की आतां सैतानाक आमचे वयर पदवी आसा. वय आमच्यान बरें करूंक जाता, वायट करूंक जाता, पूण आमचो आत्मो मेळो आसा. फकत जेजूच्या रगता वरवीं आमचो आत्मो नवो जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, कित्याक आमी आतां ताचेर भावार दवरला, ताणें खुर्सार कितें केलां तें. म्हणटच जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवंक नासलो, आदामाच्या पातकां वरवीं सगळीं मनशां कूड पातकान बुडलेलीं. सगळीं पातकान बुडलेलीं म्हणजे तांच्यो कोन्यो, तांचें उलोवप, तांचें चिंतप सगळें वायट आसलें, पातकी आसलें. आनी कितें घडटा? देव आमकां सोडिना. तो आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडटा आनी जेजू ह्या संवसारान येवन आतां देवाच्या राजवडकीची खबर आमकां सांगता. तो म्हणटा देव आमचो मोग कोत्ता. तो म्हणटा तुमकां इफेर्नान धाडपाक ताची खोशी ना, ताका जाय आमी सासणाच्या सासणान ताचे बरोबर रावपाक. आनी जेजू ह्या संवसारान येवन आतां उजवाड जालो. ताणें आतां आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक, आमकां एक नवो आत्मो दिवपाक तो आतां खुर्सार गेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो ताणें कांयच पातक करूं ना. ताणें मरण कोणाचें घेतलें? आमचें मरण घेतलें. म्हणटच आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आतां आमी जेजूक आमचो सोमीत दिव आनी सबंदान मानता, आमी आतां देवाच्या राज्यान भितर सोदता आनी आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो? आमचें चिंतप, कित्याक पयलो आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमचें चिंतप आतां बदलता, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता.
आमचे चिंतप जेन्ना बदलता आमची उतरां बदलतात, आमची उतरां बदलतात तो आमच्यो कन्यो बदलतात. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, आतां जो कोण जेजूक वळखना, जो कोण आजून सैतानाच्या कब्जान आसा, त्या लोकां मदें जेन्ना आमी जेजू सारकी चलता, तेन्ना आमी उजवाड जाता ह्या संवसाराक. आमी एक मीठ जाता ह्या संवसाराक. कित्याक जो कोण जेजूचो पाटलावदार जाला, जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव मानला, तांचे कडेन पवित्र आत्मो आसा. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाची जाणवाय दिता. पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या मोगान बोधता. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. पवित्र आत्मो हें देवाचें उतर आमच्या मनान हाडटा. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान ह्या संवसाराक उजवाड दिवंक जाता. आमी ह्या संवसाराक एक मीठ कहें जाता आमी. आनी ते भाशेन आमी आतां ही देवाची राजवडकी, हो देवाचो मोग, हो देवाचो उजवाड आमी आतां दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी वाचतले की जेजू हें सगळें सांगता आमकां, पूण आमी आयज कितें शिकोवंक पावतले की आयज आमकां देवाच्या उतराची गरज. आयज आमकां देवाच्या उतराची गरज. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो, ज्या भाशेन आमी सकाळीं नाश्तो करता, दनपारचें जेवण करता, रातचें आमी जेवता, न्हिदता, असो दीस काडटा, ते भाशेन आमचो संबंद देवाशी असो न्हय. आमचो संबंद देवाशी एक एकल्या तोडे एक एका वरा ताच्या उतरान रिगून रावतात. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत जियोवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता आमी मीठ आनी उजवाड ह्या संवसाराचो, जे भाशेन तो आसलो जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, तो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी ह्या संवसाराक मीठ आनी उजवाड जावया. आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.